इफ यू वॉन्ट टू सी द रेनबो यू हॅव टू बेअर विथ लिटल रेन. स्मार्ट सिटीच्या कामा अंतर्गत ह्या म्हणीचो वापर पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी मिडिया कडेन उलयतना केल्लो. जातूर रेनबो म्हळ्यार पुराय जाल्ली स्मार्ट सिटी, पणजेची स्मार्ट सिटी, आनी रेन म्हळ्यार चालू आशिल्ली कामां आनी लोकांक जावपी त्रास. पूण मुख्यमंत्री वांगडा काल जाल्ल्या स्मार्ट सिटी रिव्ह्यू बसकेत कामगार बळगे वाडयतले आनी उपरांत पुराय काम होपफुली 31 मे मेरेन, परत एकदा हे वाक्य याद दवरात, होपफुली 31 मे मेरेन पुराय जातले अशी आस्त पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी उक्तायला. वर्सां फाटीं सुरू जाल्ली स्मार्ट सिटीची कामां पावस आनी G20 खातीर थांबोवची पडली. ते नियोजीत पद्दतीन सुरू जावंक शक्य नासले काय हो एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता. कामाच्या क्वॉलिटीची गॅरंटी आपूण घेना अशें पयलीं पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी विधान केल्लें. पूण आपल्या पयल्या विधाना उपरांत स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली काय ना हातूर संशय आसा अशें लेगीत तांणी आतां सांगलां. 31st May is the deadline, and hopefully it will be completed by 31st May. No, hopefully. सरकार, नगरपालिका हांच्या कडल्यान ह्या पुराय कामाची पळोवणी वेळोवेळ जाल्ली जाल्यार आयज पणजेकारांक इतलो त्रास भोगचो पडचो नाशिल्लो. स्वता आमदार कामाचे क्वॉलिटीची गॅरंटी घेवंक शकना जाल्यार सामान्य लोकांनी कोणा कडेन आपले प्रश्न मांडचे. स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली अशें कांय दिसा फाटीं पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी आश्वासन दिल्लें. पूण परत एकदा ह्या विधानान आशेचें वळण घेतलां. सरकार हालीं खुबशी गॅरंटी दितात. नेमके ह्या गॅरंटीचेर आस्त आसा म्हूण सरकार यू टर्न मारता काय कितें अशें लोकांक दिसूंक लागलां. ह्या स्मार्ट सिटीच्या बाबतींत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पुराय लक्ष घालप खूब गरजेचें आशिल्लें. कामां पुराय जावचे उपरांत निकशांचेर किंवा निश्कर्शांचेर पावच्या परस कामां सुरू आसतनाच हाची खात्री करप गरजेचें आशिल्लें. तें कित्याक जावंक ना असो प्रश्न उपरासता. विल इट बी जस्ट अ होप ऑर फुली कंप्लिटेड स्मार्ट सिटी हाचो पुराय नियाळ आमकां रोखडोच कळटलो.